त्या दिसा जेजू क्रिस्त सकाळचे उठोन ताणें मागणें केलें. कोणें मागणें केलें? जेजू क्रिस्तान मागणें केलें. ताजो अर्थ तुमी जाणाव? जेजू क्रिस्ताकूच मागणें करपाची गरज पडली. दुसरें, जेजू क्रिस्तान पळय जें कितें केलां तें तुका आनी म्हाका एक एग्जाम्पल कशें. ह्या विशीं थिंगासर पेद्रूचे चिटीन अशें बरयल्लें आसा, जेजू क्रिस्तान आपल्याचें पळय एग्जाम्पल एक लायफस्टायल कशें आमकां दवरला. आमच्या दुस्मानाचो मोग करपाचें आमचें एग्जाम्पल कोण? जेजू क्रिस्त जावन आसा. दुस्मानांक बोक्षणें दिवच्याक आमचो एग्जाम्पल कोण? जेजू क्रिस्त. सॅक्रिफायस तो एग्जाम्पल जेजू क्रिस्त. पाशेंस आनी सोंसणीकाय जेजू क्रिस्त. पवित्रपणाचे पासून एग्जाम्पल जेजू क्रिस्तूच. आनी मागण्याचे पासून एग्जाम्पल जेजू क्रिस्तूच. जेजू क्रिस्तूच मागणें करूंक लागलो जाल्यार आनी हांवें आनी तुवें कितलें म्हूण मागणें करचें तुमी सांगात. तुका आनी म्हाका पळय जो एग्जाम्पल मागण्याचो म्हटल्यार जेजू क्रिस्तूच तो. जेजू क्रिस्ताकूच मागणें करचें पडलें जाल्यार आनी आमी मागणें करून कशें जातलें? सकाळचें उठोन रानवटी सुवातेर वचोन तो मागणें करी. आनी सांजेच्या वेळार पासून जैतुनाच्या त्या पर्वतार थिंगा वचोन मागणें करतलो आपल्याचे त्या संवे प्रमाणें. ताची एक संवय आसली. कितें ती? मागणें करची. तें उतर आतां आमी वाचुया. लुकाचे 22:22 आमी पळोवया. 30 आनी 9 आनी तो मागीर भायर सरून आपल्याचे संये प्रमाणें जैतुनाच्या दोंगराचेर गेलो. 40 आनी 1 आनी फातराची ओडी जितलो आपूण तांचे पयस गेलो आनी दिमेर पडोन ही ताची एक रिजन आसली. जैतुनाच्या दोंगरार वचपाक तांकां एक संवय आसली आनी ते कित्याक वयतालो? तो मागणें करूंक वयतालो. सकाळचो उठोन तो थिंगासर जंगलान वयतालो. कित्याक पासत? मागणें करूंक. आनी आतां आमी 22:21 लुकाचो शुभ वर्तमान 22:30 आनी 7 पळोवया. तो दिसाचो देव मंदिरान शिकोवन दितालो. जेजू क्रिस्त दर एका दिसा शिकोवन दितालो. आनी रातचे जैतून म्हणटा पळय त्या दोंगराचेर वचोन तो वेळ सारतालो. रात जाताच जैतुनाच्या दोंगरार तो वेतालो. सकाळचें रानान वचोन मागणें करूंक. जेजू क्रिस्त खंय रावतालो? कुशीक वचोन थिंगासर रानान वचोन तो मागणें करी. आख्खो दीस तो शिकोवन दितालो. देवाचे राज्या विशीं तो सांगतालो. आनी सांज जाताच जरी तो जेरुसलेमाक रावतालो जाल्यार तो जैतुनाच्या दोंगरार वचोन मागणें करतालो. सुरवात दिसाचो मागण्या वरवीं आनी शेवट पासून मागण्या वरवीं. जेजू क्रिस्ताचें मागणेचें जिवीत आमचें पासत एग्जाम्पल. हेंच एग्जाम्पल जर आमी पाळीत जाल्यार आमच्या जिवितांत कितलें बरें जावचें. दुसरें, आतां मार्कूचें शुभ वर्तमान ताच्या पयले आवेसवण आमी पळोवया. पयलो आवेसवोर 35 आमी पळोवया. सकाळचें उठोन तो सकाळी फुडें वचून थिंगा मागणें करी. पयलो कोण मागणें करी? तो. वो कोण थिंगा बरयला? तो जेजू क्रिस्त वचोन मागणें करी. दुसरें, केन्ना मागणें केलें? सकाळी फुडें उठोन. केन्ना? अर्ली इन द मॉर्निंग. सारकें सकाळच्या फांत्यार मागणें करतालो. आयज काल जायते लोक मागण्याचे विशय मदीं खंय येता जायते भुरग्यांक घेवन पळोवंक जायना. घराचो वावर थिंगा जेवण करपाचें, तांकां पळोवपाचें, तांकां रांदपाचें, भुरग्यांक तयार करून तांकां स्कॉलांक धाडूंक, मागीर तांकां शिकोवंक आनी मागीर कापणां धुवंक, घराक सारकी नेटवणी करप, सगलो वेळ हिंगाच काबार जाता. आनी कामाक वयता ते म्हणटा खंय ब्रदर सकाळचें उठोन तयार वचोंक जाय. म्हटल्यार थिंगा जेवण रांदूंक जाय आनी थिंगासर नास्तो पसून करूंक जाय बेगीन बेगीन. सर्विसीक मागीर वचोंक जाय आनी मागीर उपरांत रातचे 8-9 आमी येता आनी येयल्या उपरांत मातशें तांकां न्हावंक जाय, मागीर जेवण जेवंक जाय, मागीर टीव्ही पळोवंक जाय आनी मागीर न्हिदोंक जाय. खंय ब्रदर टायमूच ना. वेपाराचें म्हणल्यार आतां कितें सांगचें? सकाळचें म्हणल्यार राती म्हणल्यार 10-12 म्हणल्यार थिंगासर बिजनस. कित्याक आमी मागणें करिना? मागणें कोत्ता काय आमी ब्रदर? खंय ब्रदर वेळूच मेळना थिंगासर ब्रदर. चालते रुपान मनीस विचारीत जाल्यार खंय ब्रदर खंय आमकां टायमूच मेळना, वेळूच मेळना, वेळूच आमकां मेळना. पळय जेन्ना आमी हें म्हणटा पळय तेन्ना आमी आमचीच तपासणी करची. वेळ ना म्हणून तुवें केन्ना ब्रेकफास्ट चुकयला काय? सदां करूंक जाय ती कामां आमी केन्ना सोडल्या काय? जेवपाचें सोडलें काय? आमी न्हावपाचें सोडलें काय? टीव्ही पळोवपाचें आमी सोडलें काय? तो मोबायल फोन ऑपरेट करपाक आमी सोडल्या काय? आमी सर्वीस आमची सोडल्या काय? उदक पिवपाचें बंद केलां काय? न्यूज पेपर वाचपाचें बंद केलां काय? मातशें तुमी चिंतात कितले आमी बिजी आसत जाल्यार आमचे जिवितान दर दिसा पळय आमी जें कामां करूंक जाय पळय ती कामां आमी कोत्ता. वेळ ना म्हणून अशें म्हणून कोण आतां थिंगासर ब्रेकफास्ट करून आसतना घरा भायर वयता काय? अरे वेळ ना म्हणून पळय दिसान तुवें काम करून जाय तें तूं कोन्नास रावताय? टायम ना म्हणून कोण ब्रेकफास्ट कोन्न आसता थिंगासर चालते भशेन रावता काय?
सगळे पासून वेळ काडटाय. पूण मागणें करपाक तुकोडे वेळ ना अशें म्हणटाय जाल्यार तुवें मातशें थिंगा बारकायन पळोवचें. वेळ ना तशें न्हू जाल्यार कितें, तुका मन ना म्हणून. खरेपणीन तुवें मागणें करचें म्हणून तुजे भितर तसलें मनूच ना. हें जावन आसा सत. तुका तर मन आसा तर जायते वाट्यो तूं काडटलोय. खरें म्हणल्यार मागण्याचें पळय गरज म्हणल्यार तें कितें? मागणें करचें तें एकदम गरजेचें कित्याक? जेजू क्रिस्त हिंगा आमकां सांगता, सकाळचें उठोन तो वेता कित्याक? तें गरजेचें. कसलें तिका गरज आसा? मागण्याची गरज. कितलें गरज? एकदम ती गरजेची. तुमी सोजमली काय? जेजू क्रिस्त सकाळचो उठोन थिंगासर कितें करतालो? कितें करी? तो मागणें करी. पळय जाचो आमी चड मोग कोत्ता ताज्याच सांगात आमचो दीस आमी सुरू कोत्ता. आयज काल थोडो लोक न्हय, जायतो लोक एका वेळाचेर ओतमीक सकाळचे उठ्ठाले, बायबल खंय आहा म्हूण पळयताले, बायबल घेवन मागीर ते वाचताले. सकाळचेच उठोन खाटी वयले देंवन दिमयेर रावन मागणें करप तांकां तें आवडेचें. आनी एक पावटी हांव ट्रेनीन वयता आसतना पळय सकाळची 3 वा 4 वरां जाल्लीं. ती ट्रेन चालू आसलेली पळय. हांव नोको कोण तो सेवक वो कोण तें हांव नोको. त्याच रेल्वेन एका प्लॅटफॉर्माचेर हांवें पळयलें एक सेवक थिंगा बायबल घेवन तो दिमेर रावन मागणें करतालो. तें म्हाका खुशालकाय भोगली. असलें आमकां पळोवंक दिसान दीस उणें जाला. सकाळचें उठोन दिमयेचेर येवप, सकाळचें उठोनूच थिंगासर बायबल वाचप हें उणें जालां. जाचो तूं चड मोग कोत्ताय, जाका पळय तूं पयलो स्वाद दिताय, जे कोणाक तूं म्हत्व दिता पळय ताज्या सांगाता पळय दिसाचो तुमी सुरवात कोत्ता जाल्यार हांव विचारता तुमी कितें म्हणून तुमी सुरवात कोत्ता? सिगरेट पिता पळय तो आपले सिगरेटीन ती सुरवात कोत्ता. सगळ्यान पयलें कितें? सिगरेटीचे आनी मागीर माचीस. सगळे बोगलेक आसोंक जाय पळय जो कोण सिगरेटीचो गुलाम जाला ताचो पळय तो दास जाल्लो आसा. सिगरेट पिवपी आपल्याचे सिगरेटीन सुरवात करता. सोरो पिवपी बॉटल घेवन आपल्याच्या दिसाचो सुरवात करता. आनी आयज काल थोडे लोक आसता पळय बुरशीं पिक्चरांची पळोवपाक सोय जाल्या, तांचे गुलाम जाल्या आनी ते आतां सकाळीं उठटाच बुरशीं पिक्चरां पळोवंक, बुरशीं जिवीत जिवन तांचे जिवीत सुरवात करता. अशें ना काय? थोडे जाण सकाळीं उठटात थिंगा आसा टीव्ही पयलीं ते ऑन करतात, तें पळोवन दिसाची सुरवात करता. न्यूज पेपरान दिसाची सुरवात करता. थोडे जाण वॉकिंगान दिसाची सुरवात करता वो एक्सरसायज करून दिसाची सुरवात करतात. आनी थोडे जाण कॉफी पिवन आपल्याच्या दिसाची सुरवात करता. कित्याक हें सगळें तांचे जिवितांत चड ते मोल दिता. कॉफीक मोल दितात, चलप ताका मोल दितात, सिगरेट, बिडी आनी सोऱ्याची बाटली, मोबायल फोन वो न्यूज ओ बुरशीं पिक्चरां. जोरी तर तूं ओतमीक तुवें तुजो दीस कसो सुरू करता तुमी जाणाव? मागण्या वरवीं. जेजू क्रिस्त सकाळचें उठोन आपल्याची दिसाची सुरवात तो मागणें करून करी, मागण्यान करी. आतां एक म्हजो प्रश्न, आमचे प्रॉब्लेम कितें? आमकोणे वेळ ना. जेजू क्रिस्ता भाशेन ह्या संवसारांत आनी कोण बिजी प्रचारक ओ मनीस आसा काय? जेजू क्रिस्ता म्हूण कोण बिजी असो आसा काय? सुमार 12 वरां म्हणल्यार सुमार 12 वरां जेजू क्रिस्त वावर करतालो. दीस आसो मेरेन हांवें देवाची सेवा करची अशें म्हणटालो. 12 वरां जेजू क्रिस्त सेवा करतालो. जायते पावटी जेवणाक पासून ताका वेळ नासलो. पूण बारकायन पळयात पळय थिंगासर ताका मागीर वेळ मेळचो ना म्हणून दीस सुवार जावचे आदीं त्या पासो तो दीस पळय उजवाडचे पयलीं पळय सकाळ फुडें जेन्ना पळय काळोख आसा पळय तेन्नाच तो उठोन मागण्यांक कसली थिंगा अडचण येवची न्हू म्हूण तो उठ्ठालो आनी आपल्याचें मागण्याचें जिवीत सुरक्षीत दवरी. तूं उठले उपरांत तुका मागणें करपाक वेळ मेळना जाल्यार आयक, 1 वर पयलो उठ. तूं 6 उठ्ठाय जाल्यार तूं 5 आतां उठ. 5 तूं उठ. 1 वर पयलें तें तूं देवाक दी. 5 उठ्ठाय जाल्यार तूं ताचे कितें 1 वर पयलें उठ. एका सर्वेस्पाच्या सेवकान म्हणल्यार पळय चालते भाशेन पळय एका मनशाचे ते जिवितांत जोयत व्हरतें जोयत म्हणल्यार त्या चादरांतल्यान भायर सरपाचें अशें म्हटलें. आनी आमचे मदें आयज जायते लोक थोडे मातशे भितर सरोन चादरां भितर वचोन न्हिदोन चिंतून खाटीचेरूच आमी हिंगा थिंगा वचोन आंग मोडटा. बायबल म्हणटा आरे आवश्या ते मुयांक पळय आनी गिन्यान घे आनी मातशें न्हिदप आनी मातशी वाटी जेम आनीक तूं मातशें थिंगा खाटी रावत जाल्यार थिंगा निसणटोन येतोलें. जेजू क्रिस्त आळशी नासलो. जेजू क्रिस्त सारको सुडसुडीत आसलो. तो जबाबदारीचो मनीस. ताजी मिनिस्ट्री आनी तो सेवा करतालो तातूंत कसले पयसून ते मागण्यान आडको येवचे ना जावं. मागणें करपाक म्हाका वेळ ना अशें तें म्हणूंक जायना.
म्हणून आपल्याची ती मिनिस्ट्री करचे पयली सर्वेस्पराच्या हाजीरपणा वचोन तो मागणी करी. सकाळचे उठोन मागणें करप हें कितें दाखयता तुमकां खबर आसा? आपूण जे कोणाचो पळय चड मोग करता पळय ताच्याच सांगाता आपल्याचे दीस आनी आपल्याची मिनिस्ट्री सुरू करता. आनी ओरोमबाक सर्वेस्पर इन द बिगिनींग गॉड. सर्वेस्परा सांगता तुजे जिबीत तो सुरवात करी जाल्यार ताजे जिबितान बेसांव आसतलें. आनी ताचे तो एग्जाम्पल सोमी जेजू क्रिस्तूच आपल्या दिसाची सुरवात बापा कडल्यान सुरू करता. सकाळ फुडें उठोन खंयचेंच काम करनासतना कोणाक कोणें उलयनासतना सगळ्याकीन पयलें बापा कोणें उलोवप हेंच तो कोत्तालो. तिसरें, खंय ताणें मागणें केलें पवित्र पुस्तक म्हणटा. पयलें कोणें मागणें केलें? सोमी जेजू क्रिस्तान. केन्ना मागणें केलें? सकाळ फुडें उठोन. खंय वचोन मागणें केलें? रानांत वचोन. आमचे मदें जायते लोकांचे कितें प्रॉब्लम? मागणें करपाची आसा पूण बरी सुवात म्हणटा पळय ती ना ब्रदर. त्या पासत एक बरी सुवात ना म्हाजे लागीं ब्रदर. धाकटू उलोसो आमचो रूम, थंयच म्हाजो घोव, म्हजी भुरगीं आनी हांव. आनी गोडेक भाव आसा जाल्यार आनी भयण आसा थिंगा आसा. खरें म्हणल्यार थिंगासर जायना अशें म्हणपी कोण आसा काय? मागणें करचेक बरी एक घर ना. मागणें करचेक एक बरो रूम ना. मागणें करपाक थिंगासर बरो तो वातावरण ना अशें म्हणपी कोण आसा काय? मातशें तुमी आयकात. मागणें करपाक तुका बरी सुवात न्हय पूण कितें जाय? पयलें तुजें बरें काळीज. पळयात, जेजू क्रिस्ताक पासून आपल्याची तकली खंय दवरपाक सुवात नासली. कित्याक तो दरेक सांचे ते जैतुनाच्या दोंगरा वयतालो की ते कोणें तें घर नासलें म्हूण. जेजू क्रिस्ताक आपल्याच्या संवसारांत ताजें आपलें घर नासलें. जेजू क्रिस्ता लागीं 2 जाण शिश्य येयले आनी म्हणलें पळय तुमी खंय रावतात अशें विचारतोच जेजून म्हटलें पळय सुकण्यांक पासून गुंटेर आसा, कोल्यांक पासून दोली आसा पूण मनशाच्या पुताक ह्या संवसारान आपल्याची तकली दवरूंक एक सुवात ना. सोजमोलें अशें आसतना पासून जेजू क्रिस्त सकाळचो उठोन खंय मागणें करूंक गेलो? रानान वचोन मागणें करी. कितें कारण? ही ताजी तान, ही ताजे काळजाची भूक. ताणें एक सुवात सोदून काडली. खंयची सुवात? रानान. त्या रानांत त्या एका दोंगरा कडेन खंयची एक सुवात. एका फातरा लागीं थिंगा वचोन थिंगा रावन ताणें मागणें केलें. अशें तुवें म्हणचें न्हय. मागणें करची आशा आसा पूण मागणें करच्याक सुवात एक सारकी ना म्हूण अशें तुमी म्हणूं नाकात म्हज्या भावा भयणांनो. हांव कॉलेजीन आसतना पळय तेन्ना त्या वेळाचेर वरांची वरां हांव मागणें करी. वरांची वरां मागणें करपाक कशें तुवें जालें? हॉस्टेलान रावता आसतना हॉस्टेलान पळय सगळें नाल्या उपरांत आनी मागीर ते न्हिदल्या उपरांत 10-11 वचोन हांव तो बाथरूम सारको नितळ करून थंयसरूच दिमेर रावन जायते फावटी हांवें मागणें केलां. बाथरूम टॉयलेटीन रावन मागणें केलां हांवें. बस स्टँडाचेर पासून मागणें करपाक संदी आसा. बस स्टँडान बसता पळय थिंगासर पळय तो सिमेंटीचो सोंपो आसा. तो पळय सिमेंटीचो सोंपो आसलो पळय थिंगासर दिमी रावन हांव स्टुडंट आसतना जायते फावटी हांवें मागणें केलां. आयज सतीश कुमार पळय इतलें सुबार कामां करता ताजें कारण कितें जाणा? स्टुडंटाच्या रुपान हांवें मागणें केलां. ह्या भाशेन दर एका दिसा हांव मागणें करी. 1991 जेन्ना हांव हैदराबाद दर एक वेळार मागणें करपाची सुवात तुमी जाणा खंयची ती? एका ग्रावंडार, इस्कॉलाच्या ग्रावंडार थोड्या लोकांक एकठांय करून त्याच सुवातेचेर थोड्या लोकांक हांव थिंगा दिमेर रावन 3 वा 4 वरां आमी मागणें करी. दर एका दिसा तशेंच आमी मागणें करी. आनी जायते फावटी थिंगा अशें जालां पुलीस आसा पळय ते थिंगासर पेट्रोलिंग करून आमकां थिंगा येवन आमकां ते बेकडायताले. त्या उपरांत तांकां सोजमिकाय मेळ्ळी. आनी तुमी हांगा कितें कोत्ता? ह्या वेळार आमी मागणें कोत्तात. त्या दिसांनी अशें मागणें करप मातशें विचित्र आसलें. अशेंच कॅल्वरीची सुरवात जाल्ली अशें म्हणूं नाकाय. म्हाज्या लागीं चड वेळ आसले जाल्यार हांव खरेंच मागणें करपी ना. पळय जायते फावटी हांव खंय रावतालो पळय त्या वचोन त्या मावेर सारकें थोणायत हांव थिंगा मागणें करी अशें जायते दीस आसले. मागणें करूंक जाय. खंय? जंय तुवें रावताय थंय एक बरी सुवात सोदून काडून थिंगा तूं मागणें कर. आतां चवथो विशय कशें ताणें मागणें केलें हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. हांव ही आशा दवरतां एका रानाच्या सुवातेर तो वचोन थिंगा ताणें मागणें केलें. त्या सुवातेर मागणें केलें. कशें केलें? तो एकलो वचोन मागणें करी.
तो एकलो आसतना पासून थिंगासोर 11 आनी ताजे शीश आसले आसतना तो 3 जाणांक आपल्याच्या सांगाता वता आनी म्हणटा तुमी हिंगा रावन मागणें करात. फातराचे फोडी इतलो तो वचोन गेलो आनी थिंगा तो एकसुरो रावन मागणें केलें जेजू क्रिस्तान. एकसुरो रावन मागणें केलें. एक फामील कशी मागणें करूंक एकदम बरें. एक सभा कशें मागणें करूंक अदीक बरें. मिनिस्ट्रीन मागणें करप, दुसऱ्या सेवकां सांगाता मागणें करप, जायत्या जाणांक मागणें करप एकदम बरें. पूण हांचे कडेन सगळें कडेन व्हरतें एकसुरो रावन मागणें करप. कशें मागणें केलें? एकसुरो रावन मागणें केलें. कित्याक तुवें एकसुरो रावन मागणें करचें? तूं घोव जावं वो तूं बायल जावं, पूत जावं वो तूं धूव जावं, दादलो जावं वो तूं बायल जावं, कोणूय तूं आसूं, एकसुरो रावन कित्याक मागणें करचें? जरी तर तूं कितें पर्सनल करूंक सोदता जाल्यार तूं कितें करूंक थिंगा पळयताय? एक ऑफिसर आसा आनी पळय तूं ताका आतां एक पर्सनल उलोवंक कितें सोदताय, तूं कितें वाट पळयतलोय? ताजे बरोबर कोण बसलो तो केन्ना उठ्ठलो काय? केन्ना वयतलो? तो एकटोच आसा, पूण कित्याक तो तोंड उठे करिना? कित्याक तुका पर्सनल उलोवंक जाय म्हूण. आनी खरें म्हळ्यार तूं कोणा कोणें उलयता? एका अधिकाऱ्या कोणें उलयना. ह्या संवसार रोचपी राजावांचो राजा, ताजे लागीं तूं ह्या वेळाचेर तूं एकटो आसतना तूं मागणें कोत्ताय. जाल्यार तूं असल्या लागीं तूं एकलो उरतो मागणें करूंक वयता तेन्ना सगळ्याकीन पयलें तुका थिंगा प्रायवसी मेळटा. आनी दुसरें म्हटल्यार तुवें खाजगी थिंगा सांगूंक जाता. आनी तिसरें म्हटल्यार तुजें भार तुवें दिवंक जाता. तुजो भार थिंगा दिवंक जाता. तुज्यो जबाबदारी तुवें सांगूंक येता. तुजें आख्खें जिवीत थिंगा उक्तें करूंक जाता. केन्ना? तूं एकसुरो आसतना. दुकां तुजें घडोवं येता. दुखोल्लें काळीज घेवन रोडोन तुजें मागणें करूं येता. तुजें मनान आसा तें तुका सांगूंक जाता जेन्ना तूं एकसुरो आसतना. जायतो लोक आसतना आमचें सगळें मनाचें आमकां देवाक सांगूंक जायना. जायते फावटी कोणाक सांगूंक जाय पळय तसले प्रॉब्लमान पासर जाता. त्या वेळार जायत्या लोकांच्या मुखार आमकां मागणें करूंक जायना. तशेंच व्हडल्यान आमच्यान थिंगा मागणें करूंक जावचें ना. मोगाच्या भावा भयणांनो, तुवें एकसुरो रावन सर्वेस्पराक मेळोंक तें एकदम गरजेचें. ह्या भाशेन तूं एकसुरो पळय जेजू क्रिस्ताक तूं मेळ्ळो जाल्यार तुका तें उस्के खोंती मेकळो आसतलोय. गोडबोड आसचो ना. थिंगा कांय आडको नासतना तुजें सोम्या कोणें उलोवंक येता. पळय चालते भाशेन एक फामील कशें आमी मागणें करतना थिंगा आमकां चड करून कितें जाता? खरें म्हणल्यार कितें जाता सांगात? वेग्यान काबार करूंक जाय पळय तसले मनीस आसा, रोखडेंच थिंगा मागणें करून मागीर ते थांबयतात. जितले वेगीं पळय तें मागणें काबार करचें तें खुशालकाय जाता. हांव पळयतना तोंडार पिरायण आसलो जेन्ना आमी सोगोट एक फामील कशी मागणें करी आनी आमची व्हडली माय थिंगा मागणें करी. तेचें नांव डॉक्टर कल्याणी. आख्खो दीस ती दोतोराची जबाबदारी करून आनी तांकां तपासणी केल्या उपरांत सांजेच्या वेळार आमकां सगळ्यांक बसयतालीं. आमी सगळ्यांक थिंगा बसोंकूच जाय. आतां ते कोणूय जावं थिंगासोर दोतोर थिंगा आसत, कंपावंडर आसत, पेशंट आसत, ताणीं थिंगासोर मागणेन येवन बसोंक जाय. हॉस्पिटलांत सांजचे पासून तशेंच ते कोत्तालीं आनी ते जाल्या उपरांत सांजच्या वेळाचेर घरा आमकां घेवन बसतालीं. तुमकां स्वत मानून कठीण जातलें. 1 मिनीट, 2 मिनीट, 4 मिनीट ओ 20 मिनीट न्हय. दर एकल्याचें नांव घेवन ती मागणें करी, मागणें करी, मागणें करी. हें केन्ना काबार जातलें? हें केन्ना काबार जातलें? हें केन्ना काबार जातलें? आमी एकामेकाक पळोवन थिंगासोर अशें म्हणटाले. कित्याक मागण्याचें मोल आमी नको. मागणें करपाक आमकां तितलें आवडनासलें. केन्ना हें मागणें काबार जातलें आमी चिंत्ता. तुमचो आवय बापूय एक भार घेवन थिंगा जबाबदारी घेवन ते फामिलीचो सगळो भार आतां तांकां सांबाळूंक जायना आनी सर्वेस्पराक दिता आसतना भावा भयणांनो ताका डिस्टर्ब करचें न्हू. आवय जावं बापूय जावन एक सुरी पेजान ती मागणी करतात. एक मोलाचें जिवीत, एक उद्देशाचें जिवीत ती दाखयता आसतना आनी सदांच पळय तेंकासोर ते मागणें करतात तसल्या आवय बापायक तुमी त्रास दिनाकात. एकसुरे रावन मागणें करप बेसांव. तूं एकसुरो रावन सर्वेस्परा कोणें कितलो वगत पासून तुजें उलोवंक जाता, तुजें मनान आसा पळय तें सगळें तुवें सांगूंक येता. जेजू क्रिस्ता सांगाता तुज्यान आसों येता. जेजू क्रिस्ता मुखार रडों येता. जेजू क्रिस्ताक तुवें सोरपोटूं येता. एकसुरो आसतना जेजू क्रिस्त कशें मागणें करी? दिमयेर रावन तो मागणें करी. खंय मागणें केलें? रानान वचोन मागणें केलें. केन्ना मागणें केलें? सकाळ फुडें उठोन. खरेंच म्हणल्यार कोणें थिंगासोर मागणें केलें? जेजू क्रिस्त.
आमचो एग्जाम्पल जेजू ख्रिस्त. पयले पेद्रू 2:21. जेजू क्रिस्तानूय जायतें दूख सोसून तुमचे पासो तो एक एग्जाम्पल जाला आनी तुमी पासून ताच्या पावलांनी चलचीं. ताच्या पावलांनी आमी चलचीं. जेजू क्रिस्त हेंच आवडटा. ताच्या भाशेन आमी जिवोवचीं. ताच्याच भाशेन आमी जिवोवचीं. तें केन्ना घडटलें? सर्वेस्परा भाशेन मागणें करप, ताजे भाशेन मोग करप. जेजू भाशेन आमी पवित्र जावनूच हें घडोवन येता. कोणें मागणें केलें, केन्ना मागणें केलें, खंय मागणें केलें, कशें मागणें केलें. 4 मोलादीक एकदम बरें जेजू क्रिस्ताचे पळय मागण्याचे जिवितांतल्यान आमी शिकल्या. आतां आमी एक बरें निर्णय घेतली काय आतां आमी सगळीं मागणी करुया. वर्त्या मोगाच्या सर्वेस्परा म्हज्या बापा, सकाळचें उठोन मागणें करपाक बापा तूं आमकां शिकय. एकसुरे रावन मागणें करप, आमकां मागणें करूंक चोमया तूं आमकां शिकय. फामिली सांगाता मागणें करप आनीक सोबे सांगाता आनी लोकां सांगाता मागणें करप हें एकदम व्हडलें बेसांव. पूण एकसुरे रावन मागणें करप दुख्खांनी रडोन एकदम तें गरजेचें. हें सोत जाणा जावन बापा आमचें मागण्याचें जिवीत आमी सारकें करचें म्हूण आदार कर. खंय मागणें करचें जंय आसा थंय. मागण्याचें आमकां मोन आसोंक जाय आनी मागणें करपाक सुवात केन्नाच उणी आसची ना. बापा आयज जायत्या लोकांक तूं कसो तूं उलयलोय म्हाका खबर ना, पूण आयकतल्यांक खबर आसा. हो संदेश त्या विसवणा जावच्याक बापा तांच्या काळजांत तो सांबाळून दवरूंक. आमी जे मेरेन जेता बापा मागण्याचे झुजारी आनी पवित्र कशीं फलादीक जिवीत जेता पळय त्या भाशेन बापा म्हाका आनी सगल्यांक तूं तयार कर. आमचे जिविताचेर तूं बेसांव वते जेजू क्रिस्ताच्या नांवां मागता आमी बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.